खोतीगावच्या कुस्के धबधब्याचेर सरकारान आता तिकेट काउंटर बसयला। या धबधब्याचेर वर्साक सुमार 20,000 टुरिस्ट येतात। राना खात्यान 5 लाख मोडून हो धबधबो सांबाळपाचें काम हातान घेतला। पर्यटकांनी मस्तेपणां करची न्ही म्हूण धबधब्याच्या वाठारांत गार्ड दवरतले। या धबधब्याचेर वर्साक सादारणशे 20,000 लोक येवन वतात, पण ताजो फायदो गांवच्या लोकांक कांय जायना किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कांय जायना। त्यामुळे लोक येतात ते मजा करपा खातीर येता। त्यामुळे आमी थारायलें ही जर एरिया जर व्यवस्थितपणे विकसित केली जाल्यार ताच्या माध्यमांतल्यान जो कोण पर्यटक येता या टुरिजमाचो लाभ घेवपा खातीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान की ती योग्य पद्दतीन सांबाळपा दृश्टिकोनांतल्यान की हांगा व्यवस्थित कांय जे गार्ड लागतले, बाकीचे जी व्यवस्थापना खातीर लोक लागतले। आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टराचे सहभाग घेतून आमी कोलॅबोरेशन आमी ते काम घेतलां। एकच म्हजो लोकांक रिक्वेस्ट की हांगा येवपाचें आनी विदाउट अल्कोहॉल। आमी पयलीं इन्सिडंट्स पळयल्या, लोक येवन हांगा अल्कोहॉल पितात आनी खूब ट्रबल जाता हांगा आमकां मेंटेन करपा खातीर। सगळे आमचे गार्ड्स आसतले हांगा, तांकां एक ड्युटी रोस्टर केल्लो आसा। जे आमचे कडेन स्टाफ आसा सेंच्युरीचे तांकां रोस्टर ड्युटी पूण हांगा ड्युटी घालतले। सो दे वील बी मॉनिटरींग। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो। कब्रस्तानाच्या विशयाचेर काँग्रेस राजकारण करता म्हूण बीजेपीचो अल्पसंख्याक फाट्याचो अध्यक्ष शेख जिनान आरोप केला। काँग्रेसीचे लोक दोन तोंडांचे। लुई जिनांक आतांच कब्रस्तानाचो पुळको कित्याक आयलो? केंद्रान आनी गोंयांत सत्तेर आसतना काँग्रेस कितें करताली काय म्हूण जिनाचो प्रस्न। आनी जेन्ना तुमचो सरकार आहा तेन्ना तुमी करून घेवपाक लागले। तुमी इश्यू कित्याक करता? तुमचो सरकार 5 वर्सां जाली, दिगंबर कामत सीएम आसलो करून घेवपाक लागले। तुजीन फालें सांगता की लुगार पळय म्हणून हे दोन तोंडाचे मनीस, एकलो दिता आनी एकलो ना म्हणटा। काँग्रेस म्हणटी दोन तोंड, एक 4 कुडकी जाताली जे बरे पॉलिटिशियन यूज करूंक नाका। तो आज लुईसनाक स्टेटमेंट दिवपाक लुईसनाक आज इफ्तारीच्या प्रोग्रामाक खंय व्हेला, थंय ताणें स्टेटमेंट दिलो। इट इज रॉंग न्ही। शिष्यान गुरूचे चरण धरप म्हणजे तो गुरूक शरण वचप अशें स्वामी प्रकर्षानंदजी उलयलो। पणजे महालक्ष्मी देवळान चिन्मय मिशनान दवरिल्ल्या ज्ञानेश्वरी ज्ञान यज्ञ कार्यावळीन तो उलयतालो। महालक्ष्मी देवळान ज्ञानेश्वरी ज्ञान यज्ञ कार्यावळ 26 तारखेमेरेन सांजे 6:30 ते 8 वरां मेरेन चलतली। चरण पकडणे म्हणजे शरण जाणे। चरण कोणाचं पकडतात? ज्याला आपण शरण जातो। तर एखादा शिष्य जेव्हा गुरुला शरण जातो तर तेव्हा तो त्याचे चरण पकडतो। हॉटेल मॅनेजमेंटाक वचपी भुरग्यां खातीर फोंडा इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्विंग अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजीन एका दिसाचे चर्चासत्र दवरिल्ले। पालकांनी हॉटेल मॅनेजमेंटा बद्दल ह्या वेळार माहिती जाणून घेतली। फोंडा इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्विंग अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी हॉटेल मॅनेजमेंटाक वचपी भुरग्यां खातीर दर वर्सा अशें चर्चासत्र दवरता। The aim of this workshop is give them awareness, the career guidance, the scopes areas, how this is a lucrative profession. We have briefed them in all the departments like different facilities of system, and we have shown them small demonstrations in the kitchen also. And we found that all the participants are and they are very happy, like in a good mood, and they feel themselves they are on the right track. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चिलीन चालू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कोपा अमेरिका फुटबॉल सर्तीन यजमान चिली सेमीफायनलीन पावल्या। काल जाल्ल्या क्वार्टर फायनलीन चिलीन डिफेंडिंग चॅम्पियन उरुग्वेक 1-0 गोलान मारले। बुधवारा राती जाल्ली कोपा अमेरिका क्वार्टर फायनलीन पेजात खेळ जालो। यजमान चिली आनी डिफेंडिंग चॅम्पियन्स उरुग्वे नेटान खेळ केलो। ह्या मॅचीन निमणे 10 मिनटाच्या खेळांत चिलीच्या माउरिसियो इस्लान गोल मारून आपल्या पंगडाक सेमीफायनलीन व्हेले। उरुग्वेचे एडिन्सन कवानी आनी जोझे फुचिलेक रेड कार्ड पडले। उरिल्ल्यो क्वार्टर फायनली बोलिव्हिया आड पेरू, अर्जेंटिना आड कोलंबिया आनी ब्राझील आड पॅराग्वे मजगती जातल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।